आनी म्हाका दिसता थोड्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमी ऑलमोस्ट 3 रावंड केले, थोड्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन 2, थोड्या कडेन म्हणजे 17 कॉन्स्टिट्युएन्सीज आमी कवर केल्या. 3 उरल्या ते मुद्दम आमी घेवना, कित्याक एक आमचे डाबोलीम आमी घरचे ओके, आनी एक कोर्ताली आनी एक वास्को. सो हांगा आमी आतां स्टार्ट करता आमच्यो त्यो घरच्यो फॅमिली कॉन्स्टिट्युएन्सीज. सो जशें आयज आमी पळयता की लास्ट टायम जो कॅन्डिडेट आसलो तो काँग्रेसचोच आसलो, MP जो आसलो तो, आनी आयज तुमी सुद्दां काँग्रेसचेच MP आसा. सो कितें अशीं कामां आसतलीं तुमची आनी तुमचें विजन कितें आसतलें सावथ खातीर? पळय, पयल्या सुवातेर श्री फ्रांसिस्को सार्दिना वॉज अ 4 टायम MP, आदलो चीफ मिनिस्टर, सगळे मिनिस्टेरियल जितले पोर्टफोलियो आसा ताणें हँडल केले, हायली एक्सपिरियन्स आनी खूब बरें काम केलां गोंया पासत. आयज खेड्या खेड्या गांवांनी तूं वेशी जाल्यार ताजें नांव गाजता. बरें काम केलां. इवन एज MP ताजें तर बजेट एलोकेशन आशिल्ल्यान द NDI.Alliance फंड ताणें तें यूज करून प्लस आदल्या खासदाराचे पासून सम बजेट वॉज यूज. दॅट शो दॅट ही इफेक्टिवली यूज्ड आपणाचे सगळे बजेट लोकां पासत. खुबशे वेदर इट इज फॉर यूथ ग्राउंड ऑर डिजेबिलिटीक तांकां जे ट्रायसायकल दिल्ल्यो त्यो, अशे खुबशे स्मार्ट दीस इन स्कूल्स, कंप्युटर्स आनी खुबशे ताणें डेव्हलपमेंट केला. सो ताजें काम जें आसा ताजें एक्सपिरियन्स तें आमी घेवन फुडें वेतले. प्लस जे प्रेसींग जे इश्यूज आसा गोंयचे नश्ट जाता, डबल ट्रॅकिंग जावं, कोल जावं, जो आमचो कोस्ट आशिल्लो तो कोस्ट काडून MPAक दिल्या. MPA कोण? आदले MPT. आयज गोंयकारांक दर्यान वचपाक रायट ना, परमिशन घेवचें पडटा. आयज असले इश्यू आसा, डाबोलीम एअरपोर्ट बंद करूंक सोदता. मार कोणाक पडटलो? टॅक्सीवाल्यांक, मोटरसायकल पायलट, जे शॅक्स आसा, धाकटे गाडे आसा, आपणाचे पोट चलयता, सरकार एम्प्लॉयमेंट दिना ते आपणाचे पोट चलयता, तांचेरूय खट पडलेली आसा. जे ST समाज आपणाचो हक मागता, आमी जाणा जावपाक जाय 6,000 पयलीं जेन्ना हिस्ट्री वाचची, जर हें गोंय सांबाळून आनी घडोवन हाडपाक ST समाज आयज ते आपणाच्याच गांवांत आपणाचो हक मागता, तांचो आमी आवाज जातले. जे एक्टिविस्ट गोंया सांबाळपाक सगल्या कडेन वेता, आवाज उखल्लेलो आसा, जावं बाब स्वप्नेश शेल्लेकार, जावं शंकर पोळजी, रामा काणकोणकार, प्रतिमा, एंथनी डिसिल्वा, अभिजीत प्रभुदेसाय, असे खुबशे लोक आसा, जावं काणकोणसान विकास प्रभुदेसाय, फ्रेडी, असे कितले लोक आसा. आमी तांचो आवाज जातले. जे मुद्दे आसा सगळे आमचे 6 न्हंयो काडून दिल्ल्यो आसा, आमची म्हादय आवय म्हणटा आमी तिका डायवर्ट केल्ली आसा, आनी हो सरकार फक्त आवय आवय म्हणटा आनी सगळें विकून दिल्लें आसा. आमी हो आवाज उखलतले. आनी ही तिकीट जी दिल्या, इट इज नॉट फॉर कॅप्टन विरियाटो फर्नांडीस. ही तिकीट ह्या सगळ्या लोकांक, एक गोंयकाराक जो गोंयची लढाई करता, ही तांकां तिकीट दिल्ली आसा. काँग्रेस हायकमांड एंड इंडिया अलायन्स हेज रेकॉग्नायज्ड की एक आवाज जो उलो मारलेलो आसा गोंयकारान, आम सादारण गोंयकारान, तांचो आवाज हो आमी पार्लमेंटान पावयतले. So how is means in these days there is a lot of talk that was going on regarding that is not well in Congress party. So now all is well in the Congress party. ना पळय, काँग्रेस पार्टी म्हणजे एक फॅमिली कशी. फॅमिलीन थोडे फावट सम डिसेन्शन्स आर देयर, डिफरन्स ऑफ ओपिनियन, आनी वन्स डिफरन्स ओपिनियन ओवरकम इट कम्स आउट एज अ व्हेरी व्हेरी स्ट्रॉंग फॅमिली. काँग्रेस पार्टी तशी. टुडे यू विल सी अ व्हेरी स्ट्रॉंग युनायटेड काँग्रेस पार्टी कमिंग टू द फोर टू फायट दिस इलेक्शन. हाचो इफेक्ट कळटलो तुमकां. जशें जेन्ना टिकेट डिक्लेअर जावंक नासली तेन्ना आमी खंय तरी पळयला जो आदले MP आसलो सार्दीन, तोय खंय तरी प्रचार करतालो आपल्याक टिकेट म्हणून. गिरीश चोडणकर म्हणटालो खंय तरी आपल्याक टिकेट आसा म्हणून. सो हेचेर कशे तरेन पळयता, आनी हे फाल्यां कितले आसतले तुमच्या वांगडा आनी कसो सपोर्ट आसतलो? ना पळय, जशें हांवें पयलेंय सांगलां, बाब अमित पाटकर आमचो अध्यक्ष जेन्ना ओपिनियन पोल्सान ताका फिडबॅक दिलो, ताणें सगळे प्रचार करात, तिकीट कोणायकूय मेळो. सो आमी सगळ्यांनी प्रचार स्टार्ट केल्लो, आनी ताजो ते बरें फळ म्हणटा ते आतां मेळटलें आमकां. वी आर कनेक्टेड विथ द पीपल. जावं काणकोण, जावं सांगे, सांवर्दे, फोंड्या, शिरोडा, मडकय, सगल्या कडेन आमी कनेक्ट केल्ले. सो आमी पयलेंय म्हणलें कोणायकूय टिकीट मेळो. आयज म्हाका बरें दिसता की म्हाका दिल्या
बट आय कन्सिडर ही टिकीट म्हाका न्ही, टिकीट आम जनतेक. सो आमकां सगळी खात्री आहा अंडर द गायडन्स ऑफ श्री फ्रांसिस्को सार्दिना, बाब गिरीश चोडणकर आनी आमची पार्टी लिडरशीप एकठांय जावन आमी ही लढाई फुडें All are united. ऑल आर युनायटेड. BJP पार्टीन आपलो कॅन्डिडेट डिक्लेअर करून तेंच्यांनी फर्स्ट रावंडाचो कॅम्पेनिंग आसा तेंचो तो 5 तारखेर सोंपयलो काल. आयज काँग्रेसीचो आयज कॅन्डिडेट डिक्लेअर जाला नॉर्थ आनी सावथ. सो हो जो उरला पिरियड 30 days हो तुमकां पावतलो कसो दिसता आनी तुमी 100%. लोकां कडेन कित्याक आमी पावतले पयले कशे दिसता? म्हणा पळय 2 म्हयन्या पयलीं आमी स्टार्ट केल्ले कॅन्डिडेट आयज डिक्लेअर जावन. BJPन पळय केलां ते हांव बाय पल्लवी हांव तिका वळखना बट बरें दिसता एक बायल मनीस इलेक्शन लडपाक आयल्या म्हणून. मागीर तिका एक भाव कसो एक गोंयकार भाव कसो एडवायस दिता. तूं सगळ्याक भोंवता, देवाशीय वेता, देवळांनी वेता, इगर्जेन वेता, बट एक एडवायस म्हजो ते 8 जाण पळय बिट्रेयर आसा जे देवाक विकुल्लो तांकां घेवन भोंवनाका. कित्याक देवाक वायट दिसलें आसा आपणाक पासून विकलो म्हूण आनी तांकांच घेवन वता लोक म्हणटले तूंय तांच्याच भाशेन वो दाग तुजेर घेनाका, तुजी क्लीन इमेज घेवन वच तूं. बट हे 8 बिट्रेयर 8 जे घात घेतल्या देवाक विकला तांकां घेनाका, लोकांक वायट दिसतलें. इट इज माय एडवायस. इट इज अप टू यू टू टेक. ओके कॅप्टन, जसो आमी तुका पळयला तूं मुवमेंटांतल्यान वयर सरला, जसो एक्टिविस्ट, मागीर गोंयचो आवाज आनी मागीर काँग्रेस पार्टी, काँग्रेसीचो कॅन्डिडेट आनी आयज MP हेका लोकसभा MPचो कॅन्डिडेट जाल्लो आसा. सो आयज आमी तुका मेजर पार्टान पळयतना अशे सावथ गोवाचे मेजर इश्यूज कितें हायलायट करूं शकता तूं पार्लमेंटान वचून आनी गोंया खातीर कितें एडवांटेज आसता? पळय, वन इज डबल ट्रॅकिंग, रोड एक्सपान्शन, तामनार प्रोजेक्ट, हे सगळे लिंक टू कोल. BJPक जाय गोवा टू बी टर्न इंटू कोल हब. तांकां जो खोल हाडून वास्कोन मोर्मुगांवन भरला दॅट इज लिंक टू मायनींग बँड. आयज तर बारीक चवकशी करशी 12 वर्सां जात न्ही, 12 वर्सां पयलीं तर अशी BJPची कॉन्स्पिरसी आशिल्ली मायनींग बँड करपाक. मायनींग तांकां कळलेलें मायनींग बँड जातलें त्या खातीर म्हाका दिसता अशें कळून आयलां आमकां लास्ट 2 दिसांक की एका कंपनीक कळून आयलें ताणें आपणाची कंपनीच विकून काडली आनी सायडीक बसलो पयशे घेवन. बट जे मायनींग डिपेंडंट आशिल्लो ऑलमोस्ट 4,20,000 मायनींग डिपेंडंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट तांच्या पोटार खट पडलेली आसा. ट्रक ड्रायव्हर जावं, मायनिंगेन काम करताले जावं, बार्जवाले जावं, सगळे असले जे लोक मागीर हॉटेलवाले चलयताले, बारीक बारीक गाड्यो चलयताले ते डिपेंडंट. इकॉनॉमी वॉज रनिंग. बँड गेली. एवरी इलेक्शनाचे 6 म्हयने पयलीं म्हणटा आमी मायनींग स्टार्ट करतले, तांकां फटयता. हो एक मुद्दो आसतलो. दुसरो ST समाज, ते आपणाचो हक मागता. गोंया कोणाचे, गोंया सांबाळून घडून कोण हाडला? ST समाजान. आयज ते आपणाच्याच गांवांत आपणाची जमनीचो हक मागता. मादय आमी आवय म्हणटा, आमकां दिसता ती सत्तारीन आसा म्हूण, बट ताचो असर सावथाकूय पडटा. सांवर्दे जावं सांगे थंय असर पडटा. आतां पळय त्या सायडीक डायवर्ट केलां, सेलावली डॅमांतलें उदक डायवर्ट जाता थंय. इट आय बाउंड टू हॅपन. असले खुबशे आसात. आमच्यो 6 न्हंयो गेल्ल्यो नोव्हेंबर 2016 पार्सेकर गव्हर्मेंटा सकल ह्यो 6 न्हंयो गेल्ल्यो. ह्यो 6 न्हंयो आमकां दिया म्हणटाले आमी, ह्यो फक्त दिल्या कोलाक लागून, ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ कोल. आमचें पर्यावरण सगळें काबार केल्लें आसा फक्त अडानी जिंदालाक आनी तांकां फक्त फायदो करपाक. गोंयकारांक कांयच फायदो ना. गोंयकारांक जॉब नाय, कंपनी खंय आसात. आमचे इंडस्ट्रियल इस्टेट आतां कितल्या गोंयकारांक जॉब मेळटा. गोंयकार बाबडे शिकतात बट जेन्ना टायम येता भायल्या स्टेटींतले हाडटा. कित्याक भायल्या स्टेटींतले लोक पयशे दितात 30 लाख 40 लाख. गोंयच्या भुरग्यां कडेन, गोंयच्या भुरग्याच्या आवय बापाय कडेन असली घुस दिवपाक कॅपेसिटी ना. त्या खातीर स्कॅम आफ्टर स्कॅम करून, कोर्टान स्टेप करून, जावं PWD स्कॅम, जावं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट सगळ्यांनी बॅन केल्लें आसा हें. कित्याक पयशे घेतात म्हूण. आतां आमकां कळून आयलां इलेक्शन येता म्हूण परते लेटरी स्टार्ट केल्ल्यो आसा. सगळे तरणाट्यांक सांगता, युथांक सांगता, डोंट फॉल प्रे. हे सगळे फेकू लेटर आतां येतल्यो कॉलाच्यो फ्रॉम गव्हर्मेंट. इलेक्शन जातकूच परते खट मारतले. असले खुबशे इश्यूज आसा जे आमी फुडें व्हरतले, पार्लमेंटान हो आवाज करतले. आमचे गोंयचेर तुमची बुरी नजर हे वो निकालो. गोंयकारांचेर सोडा. तुमी गुजरात पळया, गुजरात मॉडेल आमकां नाका. आमचो गोंयचो मॉडेल जाय. आमी वी नो हाव टू लूक आफ्टर.
ओके कॅप्टन, जर तुम्ही फाल्यां MP म्हणून निवडून आयले जाल्यार हो कोल स्टॉप करपा खातीर तुमी यशस्वी थारतले आनी कितें प्रयत्न आसतलो हेच्या खातीर? 100%. पळय हांवें पयलें सांगलां कितें, मायनींग इज लिंक टू कोल ट्रान्सपोर्टेशन आनी कोल ट्रान्सपोर्टेशन देर इज ऑल्सो हँड इन डिमॉनिटायझेशन. 16 नोव्हेंबर 2016 सॉरी 8 नोव्हेंबर 2016 जेन्ना डिमॉनिटायझेशन केलें, आमकां सगळ्यांक लायनीन दवरले, आमचे पयशे आमी बँकान घाले. ताच्या नंतर स्टेट बँका कडेन भरपूर पयसो जालो. बँकान अडानीक लोन दिलो, ताणें कोळशाची मायन विकती घेतली क्विन्सलँडाक ऑस्ट्रेलिया आनी कोल येवपाक लागलो. आमकां लाचार केले, लायनीन धरले, कितलेशे लोक मेले. सो दे वर इनडायरेक्टली भितरल्यान लोकांक आमकां त्रास करून लाचार करून आमचे पयशे काडून ह्या व्हडल्या कारखान्यावाल्यांक दिताले आनी ते कोल येवन आमचे गोंय डिस्ट्रॉय जाता. वी वील मेक दीस डिमांड. गोंयच्या भायर सरा तुमी, गोंयकारांक सोडा. वी नो टू लूक आफ्टर गोवा. वी हॅव अ लुकींग आफ्टर गोवा फ्रॉम बिगिनींग. पुर्तुगेज वेतोच पासून आमचे एग्रीकल्चर आशिल्ले, टुरिजम आशिल्ले, मायनींग आशिल्ले, मेजर इंडस्ट्रीज आशिल्ल्यो. आयज टुरिजम खंय पावला? सगळे म्हणटा ड्रग्स, रेप्स, मर्डर, मॉलेस्टेशन. वी आर बिकमिंग अ क्रायम कॅपिटल ऑफ इंडिया. रॉंग पॉलिसीज बाय दीस गव्हर्मेंट ऑन टुरिजम. मायनींग बॅन केल्लें आसा. एग्रीकल्चर म्हणटा काबारूच केले सिन्स लास्ट 40 years. जेन्ना लॉकडावन जालें, वो सेम चीफ मिनिस्टर म्हणपा लागलो गोंय स्वयंपूर्ण करतले म्हण. खंय आसा स्वयंपूर्ण? आनी कारवार गेलो प्रचाराक आनी म्हणपा लागलो आपका सब्जी हमेशा आएगा, हम आपके ऊपर डिपेंडंट है. अरे जाल्यार कित्याक असले फॉल्स हें करता स्वयंपूर्ण गोंय म्हण? तशेंच आसा. सगळे फॉल्स आश्वेशन दिता आनी लोक विसरूंक ना 15 लाखांचे. 15 लाख दिता म्हणले ते खंय पावले? जॉब दिता म्हणले 2 करोड मोदीन सांगले पर इयर, खंय पावले ते? सगळे फोटी लोकांक फटयता ते. आनी आतां हालींच आनी एक काडलां, गरिबी खतम हो गया, सिर्फ 2% गरिबी. आनी त्याच स्पिचीन सांगता, डेली म्हणटा मोदी सांगता की 80 करोड 80 करोड लोकांक फ्री रेशन दिता. अरे गरिबी काडली जर तुवें जाल्यार 80 करोडांक 130 करोडांतले 80 करोड लोकांक फ्री रेशन कित्याक दिता? म्हणजे तुवें भिकेक लायल्या लोकांक. हातून तो सापडटा की फोटी मारता म्हूण. लास्टली तुमचो MP जो आसलो फ्रांसीस सार्दिनो, हो खंय तरी हो कोल बॅन करपाक गोंयान बंद करपाक फेल जाला अशें दिसता तुमकां? ना, ताणें पळय इश्यूज काडलेले ते, ताणें लेटर केल्ली, हें आमकां ताजे कडेन कळून आयलां, कित्याक आमी ताजे कडेन इश्यू व्हेल्ले. सो मोदी सरकार असो की ताका उलोवंक दिना. ताकाच न्ही, वेन हो इश्यू आयिल्लो तेन्ना ते 3 फार्मर्स बील पास केल्ली जबरदस्ती अनडेमोक्रेटीक मॅन. दॅट इज द टायम श्री फ्रांसिस्को सार्दिना हे रेज करूंक सोदतालो. दॅट इज द टायम तो MPAचो इश्यू रेज करूंक सोदतालो, तांकां उलोवंक दिवंक ना. जबरदस्ती BJPन हे पास केल्लें. One more thing, this time the RG party also contesting the election global. Will it impact the Congress? ना, सी वी हॅव आवर ओन वोट बँक. प्लस म्हाका दिसता ह्या फावट वी हॅव बीन व्हेरी इफेक्टीव इन रिचींग आउट टू द पीपल. आनी लोकांकूय नाका, कित्याक पळय RGक ताणें वोट घालें, द वोट वील गो वेस्ट. दीस इज अ पार्लमेंटरी इलेक्शन. यू नो, थोडे 5,000, 6,000, 10,000 वोट काडून यू कॅनॉट विन इलेक्शन. इट वील बी अ वेस्ट ऑफ वोट. सो इट इज बेटर. आनी सगळ्यांक खबर आसा इट इज अ फायट बिटवीन इंडिया अलायन्स एंड BJP. सो फॉर पार्लमेंटरी इलेक्शनाक दुसऱ्या पार्टयेक घालूंक ना. फॉर एग्जाम्पल देर इज रिजनल पार्टी गोवा फॉरवर्ड. ताणें डिसिजन घेतलें, दीस इज अ फायट नॅशनल पार्टी भितर. इवन ताणें अलायन्साक सपोर्ट केलें. दे आर पार्ट ऑफ द इंडिया अलायन्स. सो लोकांक खबर आसा, दे वोंट बी मच इम्पॅक्ट. So last question, you have raised the question regarding the gold smuggling. So it will continue? 100%. पळय एगेन हांव परते पळय सांगता, मोदी सरकार 2014 कसो आयिल्लो पावरान? काला धन वापस आएगा. काला धन कितें? काला धन इज ऑल द ब्लॅक मनी जे आमचे इकॉनॉमी अफेक्ट करता. आयज तर रुपयाचो वॅल्यू डावन जाल्लो आसा वीज द डॉलर. कित्याक लागून? पॅरलल इकॉनॉमी चालू आसा, ब्लॅक मनी चालू आसा. जेन्ना डिमॉनिटायझेशन जालें, RBIन सांगलें 99.99% मनी हॅज कम बॅक, देर वॉज नो ब्लॅक मनी. जाल्यार हो ब्लॅक मनी खंयचो? हें जें गोल्ड स्मगलींग येता, जो आमचो मिनिस्टर इनवॉल्ड आसा आनी ताजे मनीस इनवॉल्ड आसा, दॅट पॅरलल इकॉनॉमी गोल्ड स्मगलींग इज अफेक्टींग. आनी प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तर एक्शन घेना, ताजे
टेबलाचेर ती फायल आसा, अमित शहाच्या टेबलार फायल आसा. हांवें फायल केल्ले कंप्लेन ऑन बिहाफ ऑफ द काँग्रेस पार्टी वीथ DRI. आयज DRIचेर दबाव घाल्लो आसा एक्शन घेना जावपाक, नाल्यार हो मिनिस्टर भितर पडटलो, कित्याक तो आनी ताचो स्टाफ डायरेक्टली इनवॉल्ड. एअरपोर्टांतले भायर काडटाले आनी मिनिस्टराचे गाडयेन, क्रेटा गाडयेन, व्हायट कलर गाडयेन गोल्ड घालून भायर व्हरताले आनी मिनिस्टराची गाडी म्हूण पुलीस तांकां आडायनाशिल्ले. सो समवेअर पुलीस आर ऑल्सो पार्टी टू दॅट फॉर टर्निंग अ ब्लायंड आय. हे सगळें येतले लोकसभा जाता म्हणसर पळय सगळे भितर पडटा. कोण मिनिस्टर सर? हू इज अ मिनिस्टर? सगळ्यांक खबर आसा कोण पळय तो. आमी सांगुल्ले पासून पयले कोणाचो स्टाफ, ही स्टाफ फ्रॉम हीज ऑफिस. आनी गोल्ड येतकूच खंय मेल्ड जाताले, खंय वेताले, तो पळय मार्क आसता गोल्डाचो, ते खंयच्या गोल्ड स्मीथ तो काडटालो. आतां सद्या आयज हांव येताना पळयलां तो गोल्ड स्मीथ प्लस मिनिस्टराचो रायट हँड थंयसरूच दाबोलीम एक शोरूम घालता इलिगल, जो कोर्टान सांगलो डिमॉलिश, तरी तो जबरदस्ती वेता. तूं सांग मिनिस्टराचो हात नासतना तो शोरूम कसो वयर वेता? वयर गोल्ड, सकल कार वॉश आनी सायडीक बार, ऑल 3 in 1. This is the BJP policy, giving सारखे अनडायल्युटेड ऑथॉरिटी फॉर द पीपल टू डू स्मगलिंग आणि असले ॲक्टिविटीज. सो टायम आता तुमकां गावतलो हेच्या नंतर इनफ फॉर यू फॉर कॅम्पेनिंग, कित्याक Yes. पल्लवीन ऑलरेडी स्टार्ट केल्लो आसा तेंचो. सो तेंच्यान तुमच्याकून 1 म्हयनो आमी फुडें म्हणूंक शकता. सो तुमचे कडेन शॉर्ट टायम आसा. आमी 2 म्हयने पयलीं स्टार्ट केल्ले आनी तेन्ना पार्टीयेन सांगल्ले पार्टीयेचो कॅन्डिडेटाक हें करना, पार्टीयेच्या नांवान करा. लायक काणकोण 3 राउंड जाले आमचे, सावर्डे 2 राउंड जाले, फोंड्या 2 राउंड जाले. सो अशें आमी कॉन्स्टिट्युन्सी 17 कॉन्स्टिट्युन्सी कवर केल्ल्यो. तर 3 उरल्या त्यो रोखड्यो जातल्यो आमच्यो. तिनूच उरले. हय, एक दाबोलीम, एक वास्को आनी एक उरल्या. इवन मडकय पावले आमी, शिरोडा कवर केले सगळे. पूण वास्को असो कॉन्स्टिट्युन्सीन एक होऊ शकता, म्हणजे तो तालुका आसा तो चडशे बीजेपी, सगळे बीजेपीचेच म्हणू शकता आमी. आसा थंय तुमकां टफ कॉम्पिटिशन वयतलो कसो दिसता? पळय, असेंब्ली इलेक्शन डिफरंट आनी पार्लमेंटरी इलेक्शन डिफरंट. तुमी पळयतले मोर्मुगांव जावं वास्को जावं दाबोली आनी कोर्ताली मॅक्झिमम लीड येतली इंडिया अलायन्साक. कित्याक लोकांनी जो आपणाचो ट्रस्ट केल्लो BJP कॅन्डिडेटांचेर, तो खंय ना खंय बॅकस्टेप केल्लो. मोर्मुगांव कोण जिखुल्लो? काँग्रेसाचो जिखुल्लो. पयशांक गेलो तो, आपणाच्या ओन स्वार्थाक लागून गेलो. आय चॅलेंज हिम टू कम इन अ डिबेट, एनी प्लेस एनी टायम, चूज. म्हणजे जाय जाल्यार मोर्मुगांव सड्यार येता चॅलेंज करपाक, यो डिबेटीक प्रूफ करता. आपणाच्या स्वार्थाक गेल्लो तो. आयज लोक ना ताच्या बरोबर, फक्त आवाज करता MPTचेर बॅगां उखलपाक. आयज ताजे 9 कावन्सिलर रिफ्यूज टू गो विथ हिम. तुमकां खबर आसा फाटल्या म्हयन्यान तांकां खबर आसा, आवाज करता बॅगां उखलता इशू काबार. जो मनीस सांगतालो कोल बंद करतलो, पोल्युशन बंद करतलो, आतां विसरलो. दॅट इज वेअर दीस इलेक्शन इज पीपल्स पॉवर वर्सीस मनी पॉवर, अँड यू विल सी द रिझल्ट. ओके सर, थँक्यू. थँक्यू.